धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेतचो जेसू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं ती आसर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुनां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अणभवरत्या करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसाला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावांनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतले हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मरण पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केल्ली बासावणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. हेस जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसायिल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तूंच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. श्लोक. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां. रातचे लेगून म्हजें काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. श्लोक. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. श्लोक. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी चिनी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयले रुपयान वा भांगारान वा नास जातेल्या मालान न्हय, बगार आयभावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो
आणि ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आणि महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुम्ही सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आणि भरवोसो देवाचेर तुम्ही दवरला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आणि त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस असलेल्या एम्माऊस नावाचे हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत असले. अशें सांगाता उलयत आणि चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आणि तांचे बराबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां भावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परखी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली. जेजू नजरेना विशयांतल्यो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करनेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धर्न दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायेल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्सो म्हूण आमी भरवोसोन आसल्यां. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समादेसशी गेल्ल्यो. पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समादेसशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगिल्ले बरीच तांकां मेळ्ळें. पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजनी नातले. प्रवाद्यांनी सांगिल्ले सगळे सत्मानूंक कितलें फाटी तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मोइसे तावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका ताणें परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्घां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्हय? तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमाक फाटी गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.